नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सरकारान जमनीचो प्रेस वाडयलो म्हूण स्टॅम्प ड्युटी येणावळीन व्हडलो फरक ना। खरो वेव्हार चल्ला 5 ते 10 पट प्रेसान। सरकाराचे तिजोरेन वर्सुकी फक्त 150 कोटींची पंचखाद्य। खासा रिपोर्ट। मुरगांवचे बलात्कार केशीन मुख्याध्यापिका कुर्तादोक निमणे अटक। घाळपणाक लागून भुरग्या कायद्याखाला गुन्यांव। दुसरे वटेन वादग्रस्त गजालींक लागून आयजीपी संजय सिंगाचे बदलीची शक्यताय। फुडलो अर्थसंकल्प मायनिंग येणावळ काडूनच गोंयकारांक त्रासान बुडोवन काँग्रेस मायनिंगाचेर खेळटा राजकारण। मायनिंग स्कॅमातल्या राजकारण्यांक फुडें वायट दीस। मुख्यमंत्री पर्रीकाराची काउंटर पॉइंटांत शिटकावणी। गोंयांत लोक स्वता जावन करूंक लागल्यात HIV टेस्ट। HIV बादिल्ल्यांचो आंकडो देंवता। दुयेती वर्साक 500 HIV टेस्ट करतात 40 ते 45 हजार लोक। स्नेहा सबनीसाचो रिपोर्ट। आणि शिवोलेत खून। सप्तकांत बार्देशांत दुसरी घडणूक। अरुण तोरसकराचेर मध्यराती हल्लो। देवस्थानाचे बांदकाम वादाचे फाटभुंयेर खून। लोकांक दुबाव। 4 जाणांक अटक। खुन्याक धरचो म्हूण दाण्यार वातावरण तापलें। आता खबरो विस्तारान। सरकारान जमनीचो प्रेस वाडयलो म्हूण स्टॅम्प ड्युटीचे येणावळीन व्हडलो फरक पडचो ना। जमनीचो खरो वेव्हार ताचे परस कितलेशेच चड पटी प्रेसान चल्ला। मुख्यमंत्री पर्रीकारानूय ही गजाल मान्य करता। गोंयभर जमनीचो मार्केट प्रेस सध्या सरकारान थारायिल्ल्या प्रेसा परस 5 ते 10 पटीन चड आसा। सरकार सध्या वर्साक 150 कोटींचे स्टॅम्प ड्युटी येणावळ जोडटा। जमनीचो ब्लॅक वेव्हार हिसपाक धरल्यार ही येणावळ 1,500 कोटींचेर पावूं येता। सरकार सध्या जोडटा ती फक्त पंचखाद्य। पळयात खासा रिपोर्ट। सरकारान गोंयची शारां, उपनगरी आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी जमनीचो प्रेस निकतोच सरासरी 2 ते 4 पटींनी वाडयला। जमनीचो नवो प्रेस सरकारान निकतोच अधिसूचित केला। मात खरी परिस्थिती वेगळीच आसा। प्रुडंटाच्या रिपोर्टरांचे टिमीन गोंयभरचे वेगवेगळ्या वाठारांनी ब्रोकर आनी स्वता कांय बिल्डरांक जमनीचो चल्ला तो मार्केट प्रेस विचारलो। सरकाराचे सुदारीत प्रेसा परस 5 ते कांय कडेन 10 पटींनी चड आसा। म्हणजे हो जमनी वयलो वेव्हार सरकाराची स्टॅम्प ड्युटी बुडोवन ब्लॅकांत चलता। हांगा पळयात। तिसवाडीत पळयात। जमनीचो मार्केट प्रेस सरकारान थारायिल्ल्या नव्या प्रेसा परस 7 ते 8 पटीन चड। पणजे शारांत तर सामकोच उजो पेटला। पणजे तालिगांव वाठार सरकाराचो दर 4,000, मार्केट दर 25 ते 30 हजार। म्हापशां पळयात। सरकारान थारायिल्ल्या जमनीच्या नव्या प्रेसा परस मार्केट प्रेस सरासरी 6 ते 7 पटीन चड आसा। म्हापशां सरकारी दर 4,000, मार्केट दर 10 ते 25 हजार। मोरजे मांद्र्यां तीच परिस्थिती। जमनीचो मार्केट प्रेस सरकारी प्रेसाचे 6 ते 7 पटीन। सरकारी दर 2,500, मार्केट दर 8 ते 15 हजार। सांखळे वाठारांत मार्केट दर सरकारी प्रेसा परस सादारण 10 पटींनी चड। सांखळे सरकारी दर 1,000, मार्केट दर 5 ते 10 हजार। वाळपय सारख्या वाठारांनी जमनीचो मार्केट प्रेस सरकारी प्रेसा परस सादारण 4 ते 5 पटींनी चड। वाळपय सरकारी दर 800, मार्केट दर 3 ते 3,500 हजार। फोंड्यां जमीन घेवंक वतले जाल्यार चित्र सादारण अशेंच। फोंड्यां सरकारी दर 3,000, मार्केट दर 10 ते 18 हजार। फक्त मडगांवां मार्केट प्रेस आनी सरकारी प्रेसांत तातल्या तातूंत कमी फरक दिसता। मार्केट दर सादारण 2 ते 3 पटीन दिसता। मडगांवां सरकारी दर 9,089 रुपया, मार्केट दर 15 ते 20 हजार। संबंद गोंयांत मुरगांवां जमनीक सामकोच उजो पेटला। मुरगांवां जमनीचो मार्केट प्रेस सरकारी प्रेसा परस सादारण 10 ते 25 पटीन चड आसा। दाबोळे सरकारी दर 1,500 रुपया, मार्केट दर 7 ते 25 हजार। केपें, सांगें, दारबांदोडे आनी काणकोण तालुक्यांनी मार्केट प्रेस सरकारी प्रेसा परस सुमार 5 ते 10 पटींनी चड दिसता। सरकाराची स्टॅम्प ड्युटीची येणावळ अशी ब्लॅकांत वता।
फाटले कांय वर्सांचे स्टॅम्प आनी रजिस्ट्रेशन येणावळीचे आंकडे पळयल्यार हे गजालीचो अदमास सहज येता. सरकाराची स्टॅम्प ड्युटीची येणावळ 100 ते 150 कोटी भितर आसा. अंदू वर्सा ती सादारण 250 कोटी मेरेन वाडटली असो अदमास सरकारान केला. जमनीचो वेव्हार ब्लॅकान चलता ही गजाल अर्थमंत्री मनोहर पर्रीकाराकूय बेस बरी खबर आसा. तो ती गजाल मान्यूय करता. सरकारान जमनीचो प्रेस वाडयलो म्हूण येणावळीत व्हडलोसो फरक पडचो ना. जमनीचो खरो वेव्हार ताचे परस कितलेशेच चड पट प्रेसान चल्ला. In case of land sale and purchases, you are expected to declare the correct value. लोक ब्लॅक मार्केटिंग करता धरतो किंवा ब्लॅकान पयशे घेता ती म्हजी चूक न्हय. नाही रेव्हेन्यू खातीर जमनीचे प्रायस वाडूंक ना. पण तितल्यान रेव्हेन्यू कशान तर उबो जातलो तो कितलो? नाही तातूंतल्यान रेव्हेन्यू खूब वाडटलो अशी चुकीची कल्पना. कारण इफ यू गो अँड चॅकअप द सेल एग्रीमेंट यू वील फायंड द प्रायसीस मच हायर दॅन वॉट यू हॅव डिक्लेअर्ड. सो ऑलरेडी पीपल आर बायींग लँड एट अ हायर प्रायस. हाच्यामुळे पैशाचो कांयच संबंध ना, हाजो इन्कमाचोय संबंध ना. सरकार सध्या वर्साक 150 कोटीची स्टॅम्प ड्युटी येणावळ जोडटा. जमनीचो ब्लॅक वेव्हार हिसपाक धरल्यार ही येणावळ सादारण 1,500 कोटींचेर पावयता. ब्युरो बरोबर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. मुरगांवचे चलयेचे बलात्कार केशीन पुलिसांनी स्कुलाची मुख्याध्यापिका शार्लेट फुर्तादोक आयतारा निमणे अटक केली. गुन्यांवकाराचे बाबतींत घाळपणाक लागून तिका अटक केल्या. फाटले कांय दीस पुलीस तिची चवकशी करताले. तिचे आड भुरग्या कायद्या खाला केस केल्या. पीडित चलयेचे सुरक्षेची व्यवस्था केल्या अशें DIG ओम प्रकाश मिश्रा म्हणटा. इतले मजगती वेगवेगळे वादग्रस्त गजालींनी घुस्पला म्हूण दुबावावेल्यान IGP संजय सिंगाची गोंयच्यान बदली जावं येता. सुत्रां सांगता ते प्रमाण बदली आदेश केन्ना येवंक शकता. The South District Police has formally arrested today the headmistress of the primary school, Settle Furtado, in connection with the negligence case and the relevant sections of Goa Children Act. As you all know that it is a case which has a very broad canvas of investigation because it's a blind case. We have pulled out officers from different police stations of Goa. We have taken experienced officers with us who are posted wherever because it's a case for the whole police. We are working. So it's a team which has been constituted. What about the security of the child at home? Have you provided? No, that's being taken care of. That's being taken care of. इतले मजगती गोय पुलिशेचो IGP संजय सिंगाची बदली करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात अशें खासा गोपांतल्यान कळ्ळां. वेगवेगळे वादग्रस्त गजालींनी घुस्पला म्हूण आरोपावेल्यान IGPची गोंयच्यान बदली जावं येता. IGPचो बदली आदेश सोमारा येवंक शकता अशें सुत्रां सांगतात. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. येता तो अर्थसंकल्प मायनिंगाची येणावळ येवची ना अशें धरूनच करतलो. आयल्यार बरीच गोंयकारांक त्रासान बुडोवन काँग्रेस मायनिंगाचेर राजकारण खेळटा. अलेक्स रेजिनाल्डान महाराष्ट्रांतले मीन निर्गती आड CEC कडेन केल्ले कागाळी वेल्यान ही गजाल स्पश्ट जाता असो आरोप मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केला. हे वर्स मायनिंग स्कॅमान घुस्पल्ल्या राजकारण्यांक बरें वचचें ना अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. सांग्यार जनसंपर्क अभियानाच्या वेळार प्रुडंटाचे कावंटर पॉयंटान मुख्यमंत्री उलयतालो. रेव्हेन्यू कॅल्क्युलेशन करता आसतना हांव घेवचो ना, पण रेव्हेन्यू थंय घेवन ना हाजो अर्थ कोणें इंटरप्रिटेशन करपाची गरज ना. ताजें कारण हिशोब करता आसतना जी पयशाची तुका 100% गॅरंटी ना ते पयशे तुवें हिशोबान घेवंक जायना. म्हणजे तुजे हिशोब बरोबर जाता. आयले भले जाल्यार आमी आनी इल्ले मोडपाक मेकळले. ऑल दीस आस्पेक्ट्स अबाउट टेकिंग फॉर टास्क दोज पीपल हू आर इनवॉल्ड is moving forward surely, and I can assure you, wait for some more time, you will find that there will be clear action. आता क्लियर एक्शन हाजो अर्थ अशें समजचें न्ही की हांव फक्त अरेस्ट करपाक धांवतलो, बट देर वील बी डॉक्युमेंटरी एविडन्स एंड चार्जशीट्स. लेट ज्युडिशरी डिसायड. आय डोंट डिसायड. एक्सपोर्ट केला पळय ती तक्रार कोणें केल्या? अलेक्स रेजिनाल्डान केल्या, काँग्रेसची. म्हणजे हातून काँग्रेस इनवॉल्ड आसा ते ब्लॉक करपाक हें म्हाका दिसता आतां सांगपाची गरजूच उरूना. ही एके वटेन काँग्रेसवाले उलयतना आमकां चालू करपाचें आहा. मागीर वाय डीड Alex Reginald complained to CEC that Congress cat is out of bag. This is a direct evidence that Congressic मायन चालू जाल्ली नाका. तांकां लोकांचें पडलेलें ना.
तांकां पर्रीकाराक कसो ना कसो तरी त्रास जावंक जाय. तर हांव स्पश्ट सांगता, काँग्रेसचे सगळे लिडर आहा, दिगंबर कामती पासून जोकी मालेमा पर्यंत सगळ्यांची जांची नांवां घेवपाची जाल्यार कमी पडटली. सगळ्या लोकांचो कितें ना कितें भितर सहभाग आहा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.